Speaker sir, under Rule 49.2, the rule of procedure and conduct of business of the Goa Legislative Assembly, I may be permitted to reply myself and postpone reply to postpone star LAQ number 7A in today's list for the 7th August 2019. Speaker sir, मुझे postpone star question काली postpone केला. It is postponed thrice. It has taken 1 year. I don't know मुझे question. Speaker sir. One second, Speaker sir. Speaker sir, I am on my feet. So, I'll speak next. हांवें आत्ताच चार्ज घेतला म्हाका थोडोसो वेळ दिवचो हांव क्वेश्चन आन्सर करता हांवें सांगलो की पोस्टपोन आय हॅड रिक्वेस्टेड फॉर दीस हाऊस Speaker sir, it is postponed thrice. 1 year has passed. I am asking this question. I don't know whether it is so tough that the government can't answer. I don't know. Because yesterday also you did the same thing. Yesterday I asked one question on mining. It is postponed. And okay, my sincere request is answer the question before session is over. Don't postpone it to the next session. Because it will take 1 year. Yes, I've given the date 7th of August. 7th August. 7th of August. Okay. Yeah. Okay. Done. Done. आता मी प्रश्न तासाकडे वळूया. Star question number 1. Honorable MLA Speaker sir, I'm just bringing your notice because it is Minister of Sports has to correct. There is one answer given to start question 4B. All the questions are answered. In one question, answer given is will be answered by government. How it can be? See, the answer is given will be answered by government. How it can be? So you at least rectify the answer. It is go on record. You have to rectify it on the, otherwise it will go on the record. There is no other government. There is only one government. We'll do corrections. We'll do correction. Star question number 1. Remember Srimati Alina Saldana. Yes, sir, I may be permitted to ask LAQ 1A. Correction करचे पडटाले Star question number 1A. ते डायरेक्टली आन्सर बाय गव्हर्नमेंट तेजेर म्हणू शकना तेजेर कितें तरी नाजाल्यार तो क्वेश्चन विथड्रॉ करतलो आनी परत कितें ते पळयता ते डिस्कस कर Speaker, sir, विथड्रॉ दॅट क्वेश्चन at a meeting that was held at the Secretariat on the 16th of January 2019 to discuss the draft Goa Tourism Policy 2018 prepared by KPMG Advisory Services Private Limited. The meeting was attended by merely 3 to 4 legislators, and therefore it was decided that a new date should be fixed for the presentation of the draft Goa Tourism Policy 2018 for all the members of the Legislative Assembly to obtain their suggestions and their objections to this policy. Speaker, sir, my question to the Honorable Minister for Tourism is, has this presentation of the draft Goa Tourism Policy 2018 happened as it was planned? If yes, will the Honorable Minister for Tourism tell us when and how many legislators attended this meeting? Speaker sir, by Saldanan जो क्वेश्चन केला खरोखरच तेका टुरिझम पॉलिसी केन्ना जाय कोण आसलेले हेजे बद्दल सगळी डिटेल जाय आनी सगळ्यांक इंट्रस्ट आसा म्हाका दिसता अख्खे विधानसभेतले आमचे मान्य जे आसात मेंबर्स तांकां सगळ्यांक इंट्रस्ट आसा चड खुशी भोगता की चडांत चड बेगीन ही टुरिझम पॉलिसी जावची म्हणून काही डिटेल मातशें थोडक्यानच हांव तुमकां सांगपाक सोदतां कितें जालां टुरिझम पॉलिसीचें आनी केन्ना जातलो आनी मास्टर प्लॅन ड्राफ्ट टुरिझम पॉलिसी 2018 16/1/19 दिसा गोंयच्या सगळ्या आमदाराची मिटींग आमी आपयली Speaker, sir, दिता
May I ask, because you know there are following questions where you will get the opportunity, sir. ना हे तुका Please answer my question so that I can ask you the next question. स्पीकर सर ना स्पीकर सर जेन्ना क्वेश्चन ना प्लीज रिजनॉल्ड स्पीकर सर जेन्ना टुरिजम पॉलिसी एंड मास्टर प्लॅन हो अख्ख्या गोंयचे खातीर जावं आनी हे सगळ्यांक Sir, interest ताचेर आसा. questions Speaker आसा, sir, sir. स्पीकर सर हेजी डिटेल हांव तुमकां पयलीं दिता Sir, question आसा, तुमकां opportunity मेवतली details दिवपाक, sir. तीच सांगता न्ही तुका हांव तीच सांगता म्हणजे तुमकां फुडें तुका जाय तितले तूं क्वेश्चन विचार न्ही नो प्रॉब्लेम क्वेश्चन विचारपा पण कितें जाला खंय पावला तें सांगता तुमकां कितलो इंट्रस्ट आहा टुरिजम पॉलिसीचो तोय सांगता हांव तुमकां आनी मागीर उलय शॉर्टच दित तुका व्हडलें दिना पानां खूब आहात पण तें शॉर्ट दित तुका स्पीकर सर सगळ्या आमदारांची मिटींग आमी आपयली आनी तेंचे कडल्यान सजेशन इनपुट्स आमी घेतल्यो त्याच प्रमाणे टुरिजम स्टेक होल्डर कडल्यान आयिल्ली सजेशन्स आमी विचारात घेतल्या क्वेश्चन विचारला ताका आन्सर दिवपाचे ना डिमांडा वाचून स्पीकर सर डिमांडा वाचून जे क्वेश्चन आसा ते डिमांडा हांव वाचून उलयतां ताका जाय ते आन्सर दिवले की स्पीकर सर जे क्वेश्चन तुजे हेजे भितर आहा ते हांव तुका सांगता एक वर न्ही, स्पीकर सर. 2 वरां वाडया 10 पर्यंत बसूया डिमांडा 10 वरांपर्यंत बसपा तयार आसा आमी 10 वरांपर्यंत बसपा तयार 10 आसा. वरांपर्यंत हाचे रावपाची पयलीं गरज 12 ना वरांपर्यंत स्पीकर बसया. सर स्पीकर सर. A40 हाचे पयलीं 12 वर स्पीकर सर एक मिनिट A40 10 वरांपर्यंत रावपाची गरज ना 21 दिसाची असेंब्ली आसा आमी सफिशियंट टायम डिमांडाक दिला त्या खातीर आमी क्वेश्चन अवर विशीं आसा वी आर इम्पॉर्टंट ऑफ क्वेश्चन अवर्स लेट हिम आन्सर स्पेसिफीक वॉट शी हॅज आस्क्ड ओके स्पीकर सर क्वेश्चन जे आहात पळय तेजेर सगळें आसा तेजेर हात उत्तर आहा ते पण तुमकां ते क्वेश्चन उत्तरां नाका जाल्यार सोडून दी खबऱ्यो स्पीकर सर ह्या मिटिंगे दिसा 4 आमदार हजर आशिल्ले आनी आज मेरेन आमकां 2 आमदारांची सजेशनां धाडल्यात प्रेजेंट आशिल्ले आमदार बाय एलेना साल्डना ग्लेन टिकलो दीपक पावसकर मायकल लोबो सजेशनां म्हणटा ती 2 जाणांची आयल्या एलन आनी बाब रिजनॉल्डाची बाकी तू आनी कितें जाय जालें सारकें आतां बरें जालें सांग पूर्ण सांग बरें जालें Speaker, sir. Speaker, sir, the Goa Tourism Policy 2018 is for the entire state of Goa. And therefore, it is vital that every stakeholder understands the salient features of this policy and what it is in store for the state of Goa. Speaker, sir, may I ask the Honorable Minister whether a version of the draft Goa Tourism Policy 2018 in Konkani, the official language of the state, has been made available to all the stakeholders. स्पीकर सर ती ही जी कोंकणीन जी जाय म्हणटा ती मेळटलेच न्ही ते मेळनासतना कितें रावता तुका जाय तेन्ना मागूं शकता तूं पण ती टुरिजम पॉलिसी आनी मास्टर प्लॅन हो तयार तरी जावन दी सगळो तेजे पयलीं तुमी इंट्रस्ट तरी दाखयात सगळे आमदार आनी हे सगळीं सजेशनां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन ही पॉलिसी जातली सगळी पॉलिसी जातली ती सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन एकट्या सुद्दां बायट दवरचें ना आमी तुवें एक तेजे भितर सजेस्ट केला की तुका एनवायरमेंटलिस्ट जाय म्हूण तेजे भितर तो सुद्दां आमी घालतले आमी ही टुरिजम पॉलिसी एनवायरमेंट कसलोच त्रास जायनासतना ही टुरिजम पॉलिसी जातली तो मास्टर प्लॅन जातलो आनी टुरिजम पॉलिसी जातली एनवायरमेंटाक कसलोच त्रास नासतना आमी फुडें व्हरतले हेजे बद्दल कॉन्फिडन्स आसपा जाय कारण म्हाका खबर आहा कारण जेन्ना जेन्ना हांगा आवाज जाता टुरिजम पॉलिसी केन्ना करता टुरिजम पॉलिसी केन्ना करता सांगितात तुमी पण कोणा इंट्रस्ट ना असो Speaker, sir. At the said meeting that happened on the 18th of January, it was deliberated and decided that the Goa Tourism Board should include representation of every stakeholder like permanent shack owner, event manager, heritage accommodation owner, hotelier, tour operator, travel agent, etc. It was also agreed by one and all that an environmentalist should also be the member of the Goa Tourism Board. Speaker, sir, may I ask the Honorable Minister whether the
Goa Tourism Board has been constituted, or should I say reconstituted? स्पीकर सर, ह्या कामाचे लक्ष दवरपाक सरकारान टुरिझम सेक्रेटरीचे अंडर एव्हल्युशन कमिटी केल्या आणि त्या कमिटीन टुरिझम इंडस्ट्री आणि स्टेक होल्डरचे प्रतिनिधी, TTA प्रतिनिधी, गोवा चॅम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इकॉनॉमिस्ट, टुरिझम मार्केटिंग एक्सपर्ट हेचो समावेश आसा. त्या समितीचेर एनवायरमेंटलिस्ट घालचो असो श्रीमती साल्ढानाचो जो विचार आसा तेचेरय आमी विचार करून योग्य निर्णय दितले. स्पीकर सर, आणि एअर स्टेक होल्डर्स जे आम्ही आतांच तुमकां सांगला तेमचे रेप्रेझेंटेशन आसतले? सांगला न्ही की हे जी पॉलिसी जी आहा अख्खे गोंयच्या लोकांक आमी कॉन्फिडन्सान घेतले, तुमकां सगळ्या आमदारांक आमी कॉन्फिडन्सान घेतले आनी ती करतले. थंय अंदाधुंदी करपा ना, आमकां जाय तशी जावपाची ना, ती लोकांक जाय तशी जाय, गव्हर्मेंटाक आमच्या सगळ्या हांकां MLAक जाय तशी जाय, आनी त्या प्रमाणे हेजे खातीर ही लेट जायत चल्ली आहा ती. पूण खंय तरी काम कंप्लीट जावपाक जाय. आमी इंट्रस्ट दिवन काम करतात, तेजे खातीर सगळ्या आमदारां आपयलेले, आमदार पावना. म्हाका दिसता आमचो माजी मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणेन फोन केल्लो म्हाका की आमी आनी केन्नाय ती दवर म्हणून. सगळें आपयल्या, कोणा आपयनासतना दवरूं ना. तुमकां जाय जाल्यार आनी फाटीं सांगया, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना, पण ती जाता तितली लेट जायत वयतली. तुवें जें सांगलां तें आमी कन्सिडर केलां, आमच्या हेका धाडून दिल्लें आहा. Speaker, sir, at the same meeting that was held on the 16th of January, we were told by the representative of the consultant that certain villages of the state have been adopted as tourism villages. However, Speaker, sir, the consultant or the representative of the consultant could not name the villages that have been selected as tourism villages, nor was he able to tell us the criteria based upon which these villages have been selected as tourism villages. What was, Speaker, sir, may I ask the Honorable Minister whether this issue has been settled, because the consultant said the plan is locked, so they cannot tell us the names of the villages. So I'm asking the Honorable Minister whether at present we know the names of the villages that have been selected as tourism villages, and what is the criteria that has been used for this selection? स्पीकर सर, हांवें आज सांगितला तेका की सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेतले, तुमचे कितें विचार आहा ते आमी भितर घेतले. तेणी विलेज खंयच्यो घालना त्यो सुद्दां आमी घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. पण कन्सल्टंट जो आमी अपॉयंट केला, कामाचो हो प्रोसेस चालू आसा. टुरिझम बोर्ड जातकीच आमी ज्यो विलेजी तूं सांगता त्यो सुद्दां आमी घालतले. काय बोर्ड जावन दी पयलो, मागीर तुजें कितें हाल तूं ऑब्जेक्शन हाड, तुजें कितें घालपा जाय तें हाड. म्हाका दिसता चड इंट्रस्ट दाखयलो तो तुवेंच दाखयला, आनी आमकां तशीच वचपा जाय टुरिझम पॉलिसी. हांव जाणा बाब साल्ढाना आसतना तो एनवायरमेंटा खातीर झगडटालो सारको, आनी एनवायरमेंटच्याक कसोच त्रास करनासतना आमी टुरिझम पॉलिसी करतले. आमकां जाय जाल्यार आनीक मिटींग दवरया, बरें कितें तरी करया गोंयचे खातीर. आनी जें आज जें जातलें फुडें जो टुरिझम पॉलिसी प्रमाणे आमी फुडें वयतले. कारण आज तुमी जाणा टुरिझम पॉलिसी रोखडी जावूं शकना, कारण एक एक कायदे चेंज जायता. आतां CRZान दुसरे कितें कायदे काडल्या, सगळे लक्षांत घेवपाक जाय. खंयच्यो खंयच्यो विलेजी मान पडना, या विलेजी आहा म्हूण दाखोवन ते आमी टुरिझम पॉलिसी भितर घालून इम्प्लिमेंट करपाचे. फाल्यां बीच क्लिनींग, बीची वयर आमकां टॉयलेट बांदपाक जाय, चेंजींग रूम बांदपाक जाय. अशें जे आहात आनी एनवायरमेंट समज थंय त्रास जाताले ते बांदप न्ही, ती स्टडी जावपाक जाय. हो सगळो जो प्रोग्राम आहा कन्सल्टंट आमच्या मुखार दवरतलो, तेन्ना तेजेर आमी डिसिजन. तुमी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय. गोंय आमकां सांबाळपाक जाय, पण गोंया भितरल्यान दुसऱ्योय सोयी आहात त्यो आमकां दिवपाक जाय गोंयकाराक आनी ट्युरिस्टाक. सगळे आमी स्ट्रीक वसी जाल्यार ते आमी फुडें वयचे ना. आनी तेजे खातीर बरो तकलेन बुदवन अशें आमी काडल्यात कन्सल्टंट. ताणें बरो विचार करून हो दवरचो, हो गोंय राखपाक, गोंयकारपण राखपाक ही टुरिझम पॉलिसी आहा, हो मास्टर प्लॅन आहा. हेचेर सगळ्यांनी इंट्रस्ट घालपाक जाय. आपलें गोंय, आमचें गोंय, हें गोंय अशें आसचें.
अशें समज सगळे वावरी बरी टुरिजम पॉलिसी लोकां भितर मेळटली कारण आमकां विचार करतना ही पॉलिसीचे विचार करतना 50 वर्सां फुडचो आमकां विचार करपाक जाय की गोंय कशें आसचें तुमी हांसनाका तेजेर हो सिरियस पॉट आसता म्हणल्यार फकाणां जाली प्रश्नूच ना आं हांसपाचो प्रश्नूच ना इतलें बरें भाशण हांव जालें जें सांगता तें गोंयच्या हिता खातीर सांगता गोंयच्या हिता खातीर सांगता आनी बाय मॅडम जें पोट तिडकीन उलयता तें गोंयच्या खातीर उलयता आतां हांव एक प्रश्न कशें विचारतां दवरपा जाय तें तेजे खातीर तिका पयलोच हें जाला तकलें टेन्शन जाला कितें जायत कोणा खबर म्हणून स्पीकर सर म्हाका कसलोच डावट ना की आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टुरिजम आमकां एक बरो टुरिजम प्लॅन दितलो पूण हांव ताका फकत सांगूंक सोदतां दॅट बिफोर दीस टुरिजम प्लॅन इज completed, make sure that all stakeholders, the panchayat members and the legislators are taken into confidence, and he has just given us this assurance. And Speaker Sir, at all times while this plan is being prepared, one important factor that has to be kept in mind is the size of our state. Our state, Speaker Sir, is the smallest state in the country, smaller than half a district of the neighboring states of Karnataka and Maharashtra and the bigger states. And therefore, we have to ensure that whatever infrastructure is planned, it is such that the state can carry. And let us not forget that tourists come to our state, more importantly, for its mesmerizing nature. Let us protect it at all times, and I think focus should be given more essentially on maintenance. Thank you, Speaker Sir. लास्ट तेजे तितून स्पीकर सर हे कमीच कमी मॉडेल हे तुमचे 6 मॉडेल आहात बाय आमची सल्टना उलयता ते प्रमाणे मॉडेल 4 म्हणजे टुरिजम पॉलिसी एप्रूव्ह जातकीच सगळे आमदार म्युन्सिपालिटीज पंचायत तशेंच स्टेक होल्डर याची मिटींग घेवन तेंचे मुखार आमी टुरिजम पॉलिसी दवरतले आनी सगळ्यांक इम्प्लिमेंटेशन करपाचे खातीर विश्वासात घेवन मास्टर प्लॅन चालीक लायतले एकदा मॉडेल 4 म्हणजे टुरिजम पॉलिसी फायनान्शियल जाली की कन्सल्टंट फेज 2 चे काम सुरू करतले ह्या फेज 2 भितर 5 वर्सां खातीर कन्सल्टंट डिपार्टमेंटाक फेज 1 इम्प्लिमेंट करपाक मदत करतलो मेंबर ग्लॅन टिकलो स्पीकर सर आमचे क्वेश्चन आसा म्हाका सांगचें तेंच्यांनी जें उत्तर दिलां तेची डेडलायन केन्ना आपयतले Senior स्पीकर सर बाब राणी बाबालो खरेंच बरो क्वेश्चन केन्ना जातली आज 14 सान कॉमेस आहा बाबू आज गांवकर जाल्या उपरांत सगळ्यांक बेगीन जाय पॉलिसी तशीच आसलेली स्पोर्ट्स पॉलिसी पण साहेब ही पॉलिसी जी आमी करतात ही पॉलिसी आमकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन करपाक जाय मातसो लेट जाल्यार सुद्दां जाता पण सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवया बरी पॉलिसी बरो मास्टर प्लॅन आमी गोंया मुखार दवरया विचारला डेडलायन केन्ना करया न्ही जाता तितले बेगीन करया काय भिवू कितले दीस सांगतात तुमी करया 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 तेंच जाला न्ही तुमकां सांगलें 14 पासून उलयता ग्लॅन टिकलो Because this honorable minister सांगला तर आमचो tourism minister सांगलेलें आसा की Goa tourism policy will be implemented taking all the stakeholders. Because I want to ask the honorable minister that today, in fact, Goa, the reference that I made for Goa is known as the Pearl of the Orient and capital of India in tourism. But today, the influx of tourism that is coming, there's an objective of this master plan that by 2023, there will be getting high spending tourists. And more by 2030 will be worldwide tourism will be coming from all over different countries. But because of this master plan that has been planned, on what basis it has been planned? Is it a replica of some other countries that is put into here, which will match? I don't think so. Because secondly, there's a lot of money already being paid. Almost about 3 crores have been paid to this KPMG.
But just if you go to the master plan, it doesn't sound to me that it just copy paste and put over there, which would not go with the Goa tourism. Because today, if you see, last 2018 we got 80 lakhs of tourism, domestic, international, and we are very down on charter business. And as of May in 2019, if we take on an average of every month, we are down by 15, 16 lakhs of tourists. Because it's a backbone of our economy. 40% of the tourists of the people of Goa depends on tourism. So how are you going to manage this if you get this master plan, which is important, but it's going to get us increase our tourists, good tourists? That's what question I want to put to Honorable Tourism Minister, Speaker sir. साहेब हेच आमी करतात आतां आमकां जाय तो बरो टुरिजम हें तुगे पॉलिसी जाल्ली जाय बरो मास्टर प्लॅन आयिल्लो जाय तेजे प्रमाणे हें गोंय चल्लेलें जाय आनी तेणें आपलें तुजेंय सजेशन घाल कितें जाय तें वर्ल्ड लेवल तूं भोंवपी Honorable Minister, if you look at the statistics of 15, 16, 17, 18, जाऊं ना last year, तसं. no, the figure was also question with Senior Prime Rani 2A, and we have clubbed it together, 80 lakhs puru आयल्ले आसा, आतां सद्या तूं एवरेजर वचत जाल्यार आमकां 15-16 lakh डेफिट आसले ह्या वर्साक म्हणजे ह्या वटेन मायनिंग काबार जाल्ले आसा आतां आमचो ऑनरेबल डायनामिक will start it, but we are going to face a lot of music because but is this master tourism master tourism येता तो आमकां फायद्याक पडटलो ना पडटलो ते इम्पॉर्टंट ताजेर आमी विचार करपाक जाय स्पीकर सर 8% तूं आहा Member Vijay Sarasai. I'm giving you. जायत ना मरे स्पीकर सर गोवा टुरिजम पॉलिसी 2018 म्हणून हांव आहा आमी आसा 2019 जुलयान म्हळ्यार पयलें बाबू आजगांवकार मंत्री जालो म्हणून तुज्या फाटल्यान आमी लागना स्पीकर सर पॉलिसीचें नांवूच आहा गोवा टुरिजम पॉलिसी 2018 बाब ग्लेन तिकल्यान सांगला ते भशेन अशें दिसता की देर इज 25% रिडक्शन इन चार्टर टुरिस्ट आमचो मंत्री म्हणटा की टुरिस्ट वाडल्या चार्टर टुरिस्ट पडल्या तुजो आमदार तुका सांगता एक स्पीकर सर दुसरें म्हणल्यार एक अशें की गोवा टुरिजम बोर्ड जातलो म्हणटा तो आतां एक कितले बोर्ड जाय आमकां टुरिजम फुडें व्हरपाक गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचें काम कितें टुरिजम बोर्डाचें काम कितें विल इट बी ड्युप्लिकेशन ऑफ वर्क एस्पेशली वेन द KPMG and the report given by KPMG is being doubted by the treasury benches only. She has doubted, she said that the plan has been locked in. Glenn Ticklow has said it is copy and paste. Will the minister give me an assurance that there will be an inquiry into what KPMG has submitted? Speaker sir, तांचेच benches सांगतात की KPMG report म्हणटा तो copy and paste म्हणून. Copy and paste करपाक 3 कोटी रुपया दिल्या म्हणून. आणि एक टुरिजम बोर्ड म्हणून जावपाचो आहा आणि टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑलरेडी आहा सो इज इट ड्युप्लिकेशन ऑफ वर्क आय थिंक मिनिस्टर हॅज टू कम क्लियर ऑन दीस हें ताजेर पर्सनल अटॅक न्ही हो पूण एकूच काम जर दोग जाण करता आतांच मिनिस्टरान उलयतना एक पॉयंट आवट केलें की बीच क्लिनींग म्हणून आतां बीच क्लिनींग कोण करतलो टुरिजम करतले काय सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट करतलो मातशी क्लॅरिटी आसल्यार सांग नाजाल्यार मागीर फुडें सांग केलें तशें कांय ना हांव सांगता सांगपाक कांय हरकत ना पण तें कितें हो क्वेश्चन आसा तुजो सेपरेट ना ना सेपरेट न्ही स्पीकर सर ताणें उलयल्लें ताजेर सप्लिमेंटरी आय कॅन सायड द रूल सप्लिमेंटरी इज बेस्ड ऑन वॉट द मिनिस्टर हॅज स्पोकन ही हॅज हिमसेल्फ स्पोकन अबाउट बीच क्लिनिंग आय हॅव अ रायट टू नो हू इज गोइंग टू डू द बीच क्लिनिंग वेदर ही इज गोइंग टू डू इट ऑर द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट वीच इज न्यूली फॉर्म्ड इज गोइंग टू मेक इट साहेब म्हाका जाय न्ही साहेब अरे कळपाक जाय मरे सांगता मरे तुका नवोच मंत्री आयला ताका करपाक जाय तें बीच क्लिनिंग सांगता मरे तो सांगीत आसतालो आमकां मंत्री नासतना आपल्या हातान दी म्हणून ना हांव उलयत मरे आतां. जाल्यार निलेशाक खबर आसतलें साहेब गोंयचे समुद्र किनारे हे आमच्या टुरिस्ट डिपार्टमेंटचे आतां वाचनाका तुका हांव कितें वाचता, मनान हांव दिसता सांगता तें तुका. सांग तें कितें वाचत- तुका मनान दिसता तें सांग वाचपाचें नाका सादें पूण नवो मंत्री नवो मंत्री टुरिजम जे आहा हे कोणाले तें हांव नकळो तें तुमी रे. तें तूं मुख्यमंत्र्याक विचार अरे टुरिजम हा हे डिपार्टमेंट कोणाले तुजें मरे हां टुरिजम समुद्र किनारा कोणा लागता हां म्हणजे मागीर सॉलीड वेस्ट तें म्हाका लागना ते तूं सांग रे अरे ते हांव कसो तें हांव म्हाका ह्या सायडीन लागता आहा. ती माझी कॅपॅसिटी आहा माझ्या स्पीकर सर, power आहा. स्पीकर Clear सर. करपाक क्लीन करपाक त्याचं क्वेश्चन तू कितें फर्स्ट म्हणल्यार पोट तिडकेन मंत्री उलयता तें स्वाभावीक आहा कित्याक वेन इट इज कमिंग टू डोमेन आपले टर्फाचेर जेन्ना दुसरो येता तेन्ना पोट तिडक जाताच
But Speaker sir, he has to address the answer to you. He can't speak to me. He can't speak to me because there is a department formed. What is the function of that department if not to clean? स्पीकर सर थोडंसं इंटरव्हीन करता कारण विषय आयलो म्हणून कारण जो विषय आसा म्हाका दिसता टुरिजम रिलेटेड क्लिनिंग रिलेटेड विषय नाशिल्लो मिनिस्टर कदाचित ब्लीच क्लिनिंगचेर न्ही म्हटलं आसतलें बट एट प्रेझेंट जो सब्जेक्ट आहा म्हणजे वेस्ट मॅनेजमेंट ह्या विशयाचेर बीच क्लिनिंग आसतलो वेस्ट मॅनेजमेंट ह्या विशयाचेर गव्हर्मेंट इज व्हेरी सिरियस दॅट्स वाय द गव्हर्मेंटान वेस्ट मॅनेजमेंट हे नवीन डिपार्टमेंट केला आणि नवीन डिपार्टमेंट करता आसतना वेस्ट मॅनेजमेंट हो सगळो सब्जेक्ट म्हणजे एंटायर गोंयांतले वेस्ट इज रिलेटेड टू द एनीथींग आता ते खंयच्या कोणाच्या डोमेनान कोण गेला हाजो विशय ना शेवटी वेस्ट जावप हे आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा इट इज अ कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओल त्या खातीर म्हाका दिसता आमी वेस्ट मॅनेजमेंट ह्या विशयाचेर सरकार सिरियस आसा आमी पळया आमी आत्तां ताज्या डिपार्टमेंटान कोण घुसूंक ना त्या बद्दल कांय चिंता करची न्ही ऑनरेबल मेंबरानूय तेजी तितकी चिंता करची न्ही म्हाका दिसता स्पीकर सर चिंता न्ही स्पीकर सर एकूच हांव मुख्यमंत्र्याक याद करून दिवंक सोदतां आन्सरान अशें म्हणटात की गोवा टुरिजम बोर्ड म्हणून आमी फॉर्म करतले आता आमचे कडेन गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणून आहा स्पीकर सर टुरिजम पोर्टफोलिओ धरून स्पीकर मंत्री सर, आसा स्पीकर सर. कितल्यो ऑथॉरिटी फॉर द सेम जॉब दिस इज वॉट आय एम ट्रायंग टू से स्पीकर सर म्हाका दिसता म्हणजे बाप एलेक्स रेजिनाल्डान जो विशय काडलो इट इज हाफ एन अवर इट इज फॉर ओनली वन क्वेश्चन तो बरो आन्सर करपाक नाका जाल्यार 1 hour डिस्कशन घेवया टुरिजम पॉलिसी ना पूर्ण म्हाका स्पीकर सर स्पीकर सर कितल्यो ऑथॉरिटी एकूच काम करतली हो क्वेश्चन काम आसा टुरिजमाचें टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन करतले डेव्हलपमेंट बोर्ड करतलो डिपार्टमेंट करतलो काय वेस्ट मॅनेजमेंट करतले म्हाका कांयच ना साहेब टुरिजम डिपार्टमेंट म्हणटे म्हाजें घर तें साफ सफाई हांवूच करतलो न्ही दुसरो करूं शकना आनी ती कॅपॅसिटी म्हाजे कडेन आसा ओके तें काडून हांव दुसऱ्याक दितलो जाल्यार तें हांवूच सांबाळटलो आनी हांवूच करतलो एक जालें आतां डेव्हलपमेंट बोर्ड म्हणटा तो कितें स्पीकर सर वन मिनिट स्पीकर सर आन्सर जावना पळय एक मिनिट राव रे स्पीकर सर टुरिजम बोर्ड म्हणटा कितें आनी टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणटा कितें आनी ताजें फंक्शन कितें आनी हाजें फंक्शन कितें तुजें उत्तर सांगता टुरिजम डेव्हलपमेंट बोर्ड वील बी कॉन्स्टिट्युटेड माननीय मॅडमीन क्वेश्चन तुका केला एनवायरमेंटलिस्ट आसतले स्टेक होल्डर आसतले हे आसतले ते आसतले हांव तुका विचारता 2 बॉडी आहा कोणाचें फंक्शन कितें काय दोगूय एकूच काम करतले आनी दोनूय पयशे घातले तें कितें तें सांग तें टुरिजम पॉलिसी आनी टुरिजम जो आतां हें जाता मास्टर प्लॅन तेजे भितरल्यान सगळें आसतलें तशें न्ही फुडें वयतलें. स्पीकर सर तशें न्ही स्पीकर सर माय तूं कितें रिक्वेस्ट टेन्शन घेता तें वयलें पेन्शन न्ही अरे 2 पयशे घेता एकूच तुजो आमदार म्हणटा कॉपी पेस्ट करून 3 कोटी व्हेले म्हणून तेजेर जात तेजेर हांव इन्क्वायरी कर इन्क्वायरी ऑर्डर कर केपीएमजी स्पीकर सर ताणें इन्क्वायरी ऑर्डर करची केपीएमजीचेर तू उलयत तें ना एश्युरन्स दी इन्क्वायरीचे KPMG समज खंय ना mistake स्पीकर मेळटा. सर एश्युरन्स दी इन्क्वायरीचे 100% तेजे करता मरे. इन्क्वायरी करया केपीएमजीचेर इन्क्वायरी स्पीकर सर नोट इट डावन केपीएमजी Thank you, समज thank you. आमकां पॉलिसी सारकी जाय म्हणून तुमकां हांवें ना सगळ्यांक म्हटलां थँक्यू सगळ्यांक बसया सगळ्यांक Alex. दवरया आनी ती बरी Alex. पॉलिसी करया मरे. केपीएमजी कितें करतलो आनी आमी पळोवन घेतलें ना. Because sir, all these issues हे करप्शनाचेर म्हाका सुद्दां टुरिजम डिपार्टमेंटाचेर पेपराचेर येवपाक लागला and there are already news reports की ते स्टॉल केला well anyway one second I am putting a point so I request the chief tourism minister to make proper inquiries because पेपराचेर येवपाक लागला हांव कॉपी ताका धाडटा नेक्स्ट सप्लिमेंटरी मुगेली एकूच सप्लिमेंटरी आहा मुगेली म्हाका तुगे केपीएमजी ते कितें एक्सपिरियन्स आहा वन सेकंड स्पीकर सर inquiry. हे लास्ट इलेक्शन हे लास्ट असेंब्लीन हेच असलेले एकट्यान कोणी उलयला केपीएमजी कितें आनी कित्या खातीर दिल काय म्हणून सर आज तुम्ही तोंड उगडटात सजेशन दिला स्पीकर सर आज लास्ट मोमेंटाचेर आयिल्ले आमी स्पीकर सर केदला न्ही तुका हांव सुसेगाद आमकां उलयतां सगळें बरें जाय चल्लेलें हांव सुसेगाद उलयतां चर्चिल बाबान सांगलें म्हाका काल हांव खोर्सां उलयलां सुसेगाद उलयतां तेन्ना तुमचें कितें फिक्सिंग आसलेलें कितें कितें जाल्लें स्पीकर सर फिक्सिंग म्हळ्यार तेका प्रूव कोनी केन्ना आतां बस जालें, proof कोणी तेका? 5 वर्सां तू ह्या स्पीकर सर म्हाका असेंब्लीन रुलींग कितें आवाज करूं ना म्हाका रुलींग दी चल आज इन्क्वायरी ह्या घाल गव्हर्नमेंटाक स्पीकर सर स्पीकर सर ह्या गव्हर्नमेंटाक ताणें बोट दाखयचें आमी करता फिक्सिंग म्हणला स्पीकर सर फिक्सिंग म्हणला ते फिक्सिंग ते उदर क्लियर कोन्नी नाजाल्यार एक्सपंज कर नाजाल्यार विथड्रॉ द स्टेटमेंट कम ऑन स्पीकर सर आय वॉन्ट अ रुलींग फ्रॉम द स्पीकर सर म्हाका तुका रुलींग जाय कित्याक फिक्सिंग पड उतर म्हणटे तो कितलो फिक्सिंगा गरज आहा ती म्हाका ना हांव एक सांगूंक सोदता त्या उतराची
The fixing word Speaker, sir. may be deleted. स्पीकर सर जेन्ना स्पीकर सर गेले. जेन्ना हो करप्शन म्हणटा खंय करप्शन जाला कितें करप्शन जाला हें पयलीं सांग स्पीकर सर प्रूव कर तूं Speaker, मागीर sir. यो ह्या असेंब्ली भितर तूं उलयता तें सांबाळून उलय स्पीकर सर हांवें फकत नोंदणी हाडला मिनिस्टराचे तेका राग येयलो जाल्यार हाड नाका problem तुज्या कडेन ना. कितें हाल हाड नाल्यार हाड नाका ऐक हांवें जी कॉपी आहा ती कॉपी तेका धाडटा हांव हाडपाक धाडून नाका copy ती खात न्यूज कॉपी तेका हाडटा ती फाल्स आहा ती मागीर तेका सांग न्ही कोण न्यूज रिपोर्टरा सांग प्रॉब्लम ना आतां म्हाका क्वेश्चन आहा इन दॅट KPMG रिपोर्टाक कितली गोंयकारांक रेव्हेन्यू कितले आख्खे रिपोर्टान गोंयकाराक कितें बेनिफीट मेळटलो तेणें लिस्ट आउट केलें जाल्यार ते रिपोर्टान म्हाका जाय आनी जोरी तर तूं 25 years नोटिफाय करूं सोदिता तूं पंचायत म्युनिसिपालिटीज तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्साक घेतलो काय ना ते म्हाका फकत मुगे पॉयंटेड कितले क्वेश्चन फाटी सांगपाचें रे सगळें सांगलें न्ही हय, हेका हय. सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन करतलो म्हणून KPMG corruption, म्हणटा तें सोडून दी. लोकल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करतलो ते म्हाका जाय सारकें आनी ते कितले रेव्हेन्यू जनरेट जातलो लोकलाक ते घालतलो काय ना ते जाय रेडीच करूं ना मरे अजून Supplementaries are over. Mr. Speaker, sir, 2C. Star question number 2C. To see. स्पीकर सर उत्तर सभागाराच्या पटलाचेर आसा Now, the area under sugarcane, what is the recovery of sugarcane in the state of Goa? Whatever the cane is grown, what is the recovery as compared to the other parts of the country? गोवन Maharashtra. या गोयची रिकवरी ऑलमोस्ट 8.05 आसा What is the comparative recovery required? एक्चुअली हायेस्ट रिकवरी जी आसा पळय न्ही संबंध What is the average recovery required for या a cane? 7 to 8 7? 7 I'm saying required for running a factory. नो tonnage नो No, recovery of sugar या from sugar cane. या 10.37 Now, is the factory in profit? नो इट इज इन लॉस Or the loss? Almost 2018-2019 is 8 crores 71 lakhs is net loss. 71 lakhs 34,544. Accumulated loss? Accumulated loss is 101 crores 22 lakhs 92,823. What is the cost of the sugar factory? या आता स्पीकर सर ह्या संदर्भान शुगर फॅक्टरीचे संदर्भान आय एम व्हेरी सिरियस खूबशी प्रपोजल्स आसात शुगर फॅक्टरी सद्या डायपेलेटेड कंडिशनान आसा आनी आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक आनी ताजो रिपोर्टूय आमी घेतिल्लो आसात आनी वसंतदादा इन्स्टिट्यूट ऑफ शुगर इन्स्टिट्यूट आनी आमकां एक रिपोर्ट सबमीट केल्लो आसा की सद्या आमी जर ही शुगर फॅक्टरी जर रिनोवेशन्स किंवा अपग्रेडेशन आसा ते जर घेतली जाल्यार ऑलमोस्ट 35 to 40 crores सुद्दां ताका एक्सपेंडिचर येतलो बट रिनोवेशन केले नंतर आणि अपग्रेडेशन केले नंतर बाबा तो प्लांट चलतलो का ना ह्या संदर्भात सगळ्या काही गोष्टी आम्ही परत एक नॅशनल शुगर इन्स्टिट्यूटाक आम्ही पत्र बरयलेले आसात आणि आम्ही एग्रीकल्चरची RKY जी स्कीम आसात त्या संदर्भात आम्ही विचारलेले आसात बट तांचे म्हणणे आसा की इन्स्टेड ऑफ गोईंग फॉर द अपग्रेडेशन ऑर रिनोवेशन वाय यू आर नॉट गोईंग फॉर अ न्यू प्लांट आणि न्यू प्लांटाक जर गेले जाल्यार म्हाका दिसता आमकां 35 to 40 crores एक्स्ट्रा लागतले पण सद्याची परिस्थिती जी शुगर फॅक्टरीची आसा सबंद जो गोंयान जो शुगर केन एक दिसा खातीर क्रश करपाक लागता तो 1250 मेट्रीक टन लागता आणि सबंद आमचो बोनुसो जो शुगर केन जो आसा आमी क्रश केल्लो तो 35,000 and odd मेट्रीक टन जावन आसा तातूंतलो 70,000 आमी भायल्या राज्याच्यान हाडिल्लो आसात
तरी आसतना भायल्या राज्याच्यान आज शुगर केन दिवपा खातीर सुद्दां खूब आमकां डिफिकल्ट आसा, कारण तांची रेट थंय भायर सर आसा आनी आमचें मेंटेनन्स असले कारणान आमकां खूब डिफिकल्ट जाता. पूण शुगर केन फॅक्टरी ही संजीवनी सहकारी साखर कारखाना मुखार चलप का ना चलप तेजेर आमी एक रिपोर्ट आमी मागिल्लो आसात आनी त्या संदर्भात सगळ्यो काही गोश्टी नंतरूच हांव तुमकां दिवपाक शकता, कारण म्हजे कडेन हे नवेन हे डिपार्टमेंट आयिल्ले आसात, म्हजो अभ्यास सध्या चालू आसा. पूण डेफिनेटली सध्या तुमच्या प्रश्ना प्रमाणे आमी जवळ जवळ 101 कोटी आणि ऑड लॅक्सा खातीर आमी नुकसानान आसा. This sugar factory, Mr. Speaker, sir, was started with various intentions. But our recovery in Goa is not that much for any factory to be in profit. You have to import cane. Now tell me how much cane you are importing and how much is crushed in Goa. Let me complete. Yeah. This sugar factory was put with different intentions, but being a farmer myself, it should not hurt the other farmers who are growing sugarcane. But it can't even break even, the sugar factory. And it was started there. Therefore, please work into this, whether alcohol can be produced profitably from sugar cane instead of sugar. Ethanol, whether it can be produced rather than only sugar. Otherwise, this factory will never be in profit. It cannot work. बरोबर सर, या संदर्भात माननीय आदलो मुखेलमंत्र्याच्या कॅबिनेटान लास्ट कॅबिनेट मिटिंगेन एक डिसिजन जाल्लें की शुगर फॅक्टरी म्हणटा ती एग्रीकल्चरा कडेन दिली म्हणून. प्रिंसिपली फॉर द रिजन दॅट एक नवी शुगर फॅक्टरी घालतले जाल्यार RKVYच्यान 60% सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान पयशे मेळटले. पयलें म्हणल्यार मंत्र्यान उत्तर दिवप हें तुमचें लेजिस्लेचर डिपार्टमेंटाची चुकी. मंत्र्यान उत्तरूच दिवंक जायना हें एग्रीकल्चराक क्वेश्चन. कित्याक कॅबिनेट डिसिजन आहा, दीस हॅज बीन पब्लिसायज्ड इन द न्यूजपेपर्स. Whether this decision has been reverted or if it has been kept on hold, and if so, for what reason? Speaker sir, पयलें म्हणल्यार प्रश्नाचें जेन्ना आमी उत्तर दितात, 2-3 वस्तू आशिल्ल्यो थंय की PPPचेर नवी शुगर फॅक्टरी करतले और RKVYतल्यान पयशे घेवन करतले. मेन इशू म्हणटा तो की संजीवनी साखर कारखानो हो एग्रीकल्चरा कडेन दिल्लो. तेन्नाचे मंत्री जे कोण आशिल्ले, मंत्रिमंडळाची बैठक जाल्ली मुख्यमंत्र्याच्या घरा प्रायव्हेट रेजिडेन्साक. चॅक करा तुमी. आय कॅन प्रोड्यूस यू मिनिट्स ऑफ द कॅबिनेट. स्पीकर सर, हांव रिचेक करता कित्याक तें, बट टील नाव इट इज अ डिपार्टमेंट हॅज नॉट शिफ्टेड फ्रॉम द कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंट टू द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. कॅबिनेट डिसिजन जाल्लें. हांव चॅक करता. बट रिगार्डींग दीस आत्तां जे माननीय मंत्र्यांनी उत्तर दिलां, म्हणजे खरेंच शुगर फॅक्टरी चलोवपाची काय ना. माननीय प्रताप सिंग रावजी राणे म्हाका दिसता सुरवाती पासून ते शुगर फॅक्टरीचे शेअर होल्डरूय आसात, बरोचसो काळ ते चेअरमॅनूय आशिल्ले आनी तांकां सारको विशय तो खबर आसा. आतां म्हणटा त्या प्रमाणे इट इज 101 crores of rupees एट प्रेझेंट वी हॅव लॉस्ट, आनी दर वर्सा हो 10 कोटीच्या पेक्षा लॉस्ट हो वाडत वचत आसा. आनी जेणे करून आमी पळयता की तो खरेंच शेतकऱ्यांकूय ताचो तितक्या मोठ्या प्रमाणात प्रॉफीट जाता काय कितें, हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. हय, 2 मिनटां सोंपयता, मागीर उलयता. चेंज हांव तूं उलयता म्हणून सांगता हें इम्पॉर्टंट. I'll give the chance. I'll give the chance. I'll give the chance. एकूच मिनिट. इज देर हांव तो उलयता म्हणून ना जाल्यार उलोवचो नाशिल्लो. व्हेरी इम्पॉर्टंट इट इज. इज देर एनी युनियन मिनिस्ट्रीज डिसिजन ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टू चेंज ऑल दीस शुगर फॅक्टरी पार्टली विथ शुगर प्रोड्यूस अँड पार्टली विथ इथेनॉल. हे इम्पॉर्टंट आहे. माननीय हांव एकूच उतरान सांगता, माननीय मंत्र्यान जो स्टँड घेतला म्हणजे ताजेर आमकां परत एकदा रिथिंक करचें पडटलें रिगार्डींग दॅट शुगर फॅक्टरीच्या विशयाचेर.
एक ते कॉपरेट कारण ताजेर निर्णय म्हाका दिसता हें सांगल्या उपरांत बाकीचे प्रश्न सगळे फुडले येवपाक जायना कारण बाकीचे प्रश्न येवपाक जायना कारण माननीय मंत्र्यान ऑलरेडी सांगलें की आमी ताजेर विचार करता की ती आयदर आमी कितें म्हणजे परत एकदां नवीन करपाची काय कितें काय परत ती बंद करपाची काय कितें म्हणजे परत अजून टील नाव गव्हर्मेंट डिसिजन कांयच ना ना अजून तरी डिसिजन कांयच ना ताच्या खातीर फुडले प्रश्न म्हाका दिसता येवपाची गरज ना कारण ऑलरेडी उत्तर दिलां. ती मातशें म्हाजो प्रश्न हेच्या खातीर आसा हांवूय शेतकरी हांवें साखर कारखान्याची चलोवन पळयल्या ती रिकवरी आमकां भायलो ऊस हाडूनच ही शुगर फॅक्टरी बऱ्या भशेन चलोवंक गावतली. भायलो ऊस आतां भायर खानापूर वगैरे त्या भागाक तेंच्यो फॅक्टऱ्यो जावंक लागल्या तक्षणी आमच्या फॅक्टरीक मार बसतलो तेन्ना लेट मी कंप्लीट तेन्ना तुमी विचार करचो पडटलो ही फॅक्टरी आमकां फायद्यान कशी चलोवंक गावतली. तर एथेनॉल तुमी प्रोड्यूस करूं शकतात काय and ethanol also there is demand just whether such a thought has come and whether some sort of research has to be done to see whether this factory can turn over. Switch over. Turn over means come into profit or break even so that our farmers don't suffer. सर स्पीकर सर म्हाका एक खबर आसा की माननीय आमदारान एक अत्यंत महत्वाचो विशयाक हात घातिल्लो आसा कारण तो शेतकऱ्यांचो प्रश्न आसा आणि ह्या संदर्भान जर आमी शुगर केन सद्या लागवड जी आसा ती खूब कमी प्रमाणान जाल्ली आसा आणि आमकां ही शुगर फॅक्टरी जर मुखार जर व्हरतले जाल्यार आमकां अंतरराज्याचेर आमकां डिपेंड रावचें पडटलें. परंतु आज कितें जाल्लें आसा की खुबश्या राज्यांनी भितर फॅक्टरीज आज मुखार आयिल्ल्यो आसात. ऊस मेळपा खातीर आमकां खूब डिफिकल्ट आसतलो आणि म्हणूनच हांवें कॉन्क्रीट एक उत्तर दिता आसतना आमी ह्या सगळो विशय जो आसा तो विशयाचेर अभ्यास करतले. आमी शुगराच्या बरोबरूच बाकीचे कितें तातूंत भितर तयार करपाक शकतले काय कितें केवळ ताचो प्रश्नूय आसा. आज जवळ जवळ 133 कामगार आसात 268 कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स आसात तांचोय विचार करचो पडटलो. ताजे पेक्षा जवळ जवळ 956 फार्मर जे आसात त्या ह्या सगळ्या व्यवसाया कडेन निगडीत आसात त्यांचे कल्टिवेशन आसा. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी कन्सिडर केल्या नंतरूच आमकां हो निर्णय घेवचो पडटलो की बाबा संजीवनी साखर कारखाना मुखार व्हरप आमकां चड फायदेशीर आसा काय आमी नवो कॉन्सेप्ट हाडून नवें कितें तरी आमी घालून ह्या लोकांचे शेतकऱ्यांचो आमी इंट्रस्ट सेफगार्ड करपाक शकता आणि त्याच बरोबर आमचे जे कामगार जे आसात त्यांचो इंट्रस्ट सेफगार्ड करून आमी कशे मुखार वचपाक शकता हेजे खातीर म्हाका अभ्यास करपाक थोडोसो टायम दिवचो. आय विल कम इन एक म्हयन्याच्या कालावधी भितर हेजेर कितें जातलें आणि आय विल टेक कॉन्फिडन्स टू ऑल द MLAs. हाच्या अर्थ न्ही की गव्हर्मेंट इज ओनली गोइंग टू टेक द डिसिजन बिकॉज प्रत्येक फार्मर जो आसा प्रत्येक आमदारा कडेन निगडीत आसा आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान मुखार वचपा खातीर थोडोसो म्हाका वेळ दिवचो ह्या संदर्भात अभ्यास करपा खातीर. अजून निर्णय कांय जाल्लो ना फक्त प्रपोजल गेल्ले आसात वेदर इट इज टू बी न्यू मशिनरी तातूंत भितर घालपाची काय अपग्रेडेशन करपाचें फक्त आमी कन्सल्टंट अपॉयंट करून ताजेर फक्त आमी हें मागिल्लो आसा निहाळ मागिल्लो आसा आणि तदनंतरूच आमी निर्णय घेतले. I am satisfied with what the minister has said. Okay. The sugar factory, we need to make a research, find out how we can turn over the sugar factory, whether we can produce alcohol, whether any other product, byproduct, etc. Minister, Honorable Minister, Reginald Prasad Gawkar and Churchill asked one supplementary. Let him answer together. Yeah, okay. Because sir, हांव विचारना नेक्स्ट Maybe not. क्वेश्चनाचे Not asking. 3 सप्लिमेंटरी स्पीकर सर 3 सप्लिमेंटरी तुज्यान विचारपा जाताय 3 सप्लिमेंटरीचेर तूं सप्लिमेंटरीचेर Okay. डिस्कशन करता 1 मिनिट स्पीकर Yeah, सर yeah. तूं डिस्कशन दिता कश करून जातलें. I will strictly follow the rules. You follow the rules. No should No problem. put any objection. Oh, Okay? no problem. Yeah. Sure. Last supplementary, Ravi Naik, one supplementary, Prasad Gawkar and Churchill. बोलो एक मिनिट. स्पीकर सर जे ॲडव्हान्स जे पयशे केल्ले प्रदीप जमदार म्हणून ताका 5 कोटी 10 लाख पावले. हे हितूनच्यान हे रिकवर केले काय कितें कित्याक ताणें लेबर सप्लाय कितले केले ट्रक कितले सप्लाय हे केले हाडले एका एकामाक आनी
हे जे पयशे दिल्ले ते रिकवर केले शुगर केन हे सिरियस मॅटर आसा. दुसरें आसा स्पिकर सर, गोंयांक जे आसा केन जाता वो तेजी रिकवरी ना. रिकवरी 5 ते 6 आसतली, पूण भायले जे हाडटा तेजी रिकवरी चड आसा. आनी दुसरें स्पिकर सर, हांगसर फार्मर्स जे आसा ते आमचे लँड अजून हें जावना आनी ते हांगसरले आमचे रिकवरी पळय जाता जे जायना ते कित्याक आमची जी जमीन जी आसा जमीन जी आसा ही आमची सुपीक ना म्हणून आमकां भायले हाडचे पडटात. आनी ताका लागून आनी दुसरें लक्ष दवर, लाकडां परचेज करतात आनी बॅग्स हेजे खूब करप्शन आसा तेजे लक्ष दवर. प्रसाद गांवकर लास्ट. सगळ्यो ज्यो गोश्टी आसा आमी जवळ जवळ 2 वर्सां हांव हांगा आयकत आयिल्ले कडेन आसा. म्हाका फक्त एकच प्रश्नाचें उत्तर जाय की येणाऱ्या नोव्हेंबराक ही फॅक्टरी चालू जातली काय ना, आनी आमची उसकार हांगा पावतले काय ना, ऊस पावतले काय ना फॅक्टरीक. ते गेल्ले वर्साक नोव्हेंबर म्हणलें, डिसेंबर जालो, लास्ट जानेवारीचे खंय तरी 15 तारखे नंतर फॅक्टरी चालू जाले आनी तेच नंतर ती एप्रील मे म्हयन्याक तरी सोंपल्या. आनी हें सगळें जर करता जायत आमी गणित सगळें मांडटा जायत, ते गणित मांडटाले पयलीं फॅक्टरी जाग्यार आसपा जाय आनी शेतकारांचे पयलीं कितें आसता प्रश्न आयकून घेवपा जाय. अजून पर्यंत सरकार सिरियसच ना. आतां जस्ट आमचे फाटल्या आमच्या मंत्र्यान काडले एग्रीकल्चर मिनिस्टरान गेल्ले गेल्ले मिटिंगेक हो जो विशय आशिल्लो तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान दिल्लो, कित्याक कॉर्पोरेशनांतल्यान हो प्रश्नच सुटना आसलो केन्ना. तो आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गेल्लो. आतां तो आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यान तो जाणून घेवचो कित्याक ही मिटींग त्या मिटिंगाक हांव बी आशिल्लो. आन्सर मेळटलो. मातशें आन्सर जाय की ह्या नोव्हेंबराक ही फॅक्टरी चालू जातली काय ना. चर्चिल. सर 89 आमदार जाला. 89 ही फॅक्टरी लॉस 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 लॉस. एक वर्साक राणे साहेब चेअरमॅन जाता मातशें कितें प्रॉफीट दाखयलें, स्मॉल प्रॉफीट तें व्हड न्हू. हांव कितें म्हणटा आतां 101 crore लॉस जाले. म्हगेर एकूच सजेशन, जे पळय कोण ती कामां आहाय तेंगेले कितलो टायम उरला रिटायर्ड जावपाक, कितले तांकां सर्वीस दिवपाची पयशे, ते पयशे तांकां दिवपाचे वचती बरें आनी 4-5 कोटी वयता वचली. आनी ही फॅक्टरी तुमी बंद करपाक जाय. कित्याक ही शुगर कॅन फॅक्टरी पळय म्हणटा ती फकत महाराष्ट्रा सायडीन चलता, हिंग चलना, हिंग ना आमचे कडेन. आनी जे पळय शेतकार कोण आहाय तांकां सबसिडी दिवन तेंगे ती शुगर कॅन तिंगी पाती तेंकां. कित्याक हे बेश्टे लॉस मरे पयशे 101 crore लॉस. आनी कितें लॉस करले तुमी हें म्हगे सांग सजेशन. आनी म्हाका सुद्दां मुखेलमंत्र्यान हेजेर मातशें लक्ष दिवचो आनी हें बंद करचें. मिनिस्टर. स्पीकर सर, माननीय आमदार प्रसाद गांवकारान जे प्रश्न विचारलेलो आसा की नोव्हेंबरान फॅक्टरी सुरू जातली काय कितें, हांव ओपन आन्सर दितां. इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टार्ट द फॅक्टरी इन द नोव्हेंबर. हय, ऊसाची काळजी जी आसा फॅक्टरीच्या संदर्भान उलयलेलो आसा. बट शेतकऱ्यांचो जो प्रश्न जो आसा तो शेतकऱ्यांचे समस्या ज्यो आसात तेजेर आमी डेफिनेटली तांकां विश्वासान घेवन तांकां कितें दिवपाक, जशें चर्चिल बाबान म्हणिल्लें आसा. कारण हांवूय त्याच मता कडेन आसा की सबसिडीन ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी क्लोज करपाक शकता काय कितें हाजेरूय विचार विनिमय जातलो. आनी माननीय आमदार रवी नायकान म्हणिल्लें आसा की बॅग्स आनी वूड्स हाजेर चडशें करप्शन जाता. आय डोंट नो एनीथींग अबाउट दीस मॅटर, बट डेफिनेटली अशें जर कितें जर जालें जाल्यार ताजेर चवकशी जातली. हें म्हजें ह्या सभागृहांत उत्तर जावन आसा. स्टार कितें म्हाजे लोक आसा, शेतकार ना म्हाजे लोक आसा. उसाचो इशू हांवें उसाचो फॅक्टरी सुरू जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट. सपोज आमी फॅक्टरी जर सुरू जर केली जाल्यार म्हाका दिसता 1-2 मनीस जर केन्ना जर तांचें बरें वायट जर जालें जाल्यार दीस हावस वील ब्लेम टू मी ओनली. दीस हावस वील ब्लेम टू गव्हर्नमेंट. ह्या सिजनाक कितें करपाचें. स्पीकर सर, मुद्दामून ऑनरेबल मेंबरान जो प्रश्न विचारला, ऊस लायला तेंचे कितें हो जो प्रश्न विचारता पळय न्ही ताजेर हांव एकूच उत्तर दिता. आतां ज्या शेतकऱ्यांनी ऊस लायिल्लो आसा पळय न्ही तांचो ऊस जो आसा हें सरकार घेवन व्यवस्थीत रित्या तांकां जो रेट मेळपाक जाय पळय न्ही ताजेर डेफिनेटली कॉपरेटीव मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हांकां विश्वासान घेवन तांचो ऊस जाता जाल्यार आमी नियर बाय फॅक्टरीक दितले. तांची सबसिडीज आनी ज्या पद्दतीन तांकां रेट मेळटा पळय न्ही तो रेट दिता. शेतकऱ्यांचेर खंयचोच अन्याय जावचो ना, ताजी काळजी आमी घेता. थँक्यू. Honorable, next question, star question, Honorable Alex Reginald. Star question number 3A. Speaker sir, answer as per a cyclist. Speaker sir, बीच क्लिनिंगाचे टेंडर ऑलमोस्ट 9 crore आशिल्लो तो आतां वाडोवपाचो
तेजे प्रयत्न चालू आहा. Now, in whatever is given to Drishti, 2 crores 58, 2.58 crores तेका single beach cleaning work ते आहा जाल्यार CBC rule तेणी हें केला. They have not adhered to CBC and PW rule. Speaker sir, technical sanction part गेला ते only stop gap for 100 days गेला आणि renewal दीत आहाय तेका. Renewal इतली दिला की even it will ask problems for तुगेले even there will be CWC problems in future. आता even election code तुम्ही पडे answer दिला election code पडे तू 14th April to 14th April to July म्हणते पासून तुगे सारखे ना sorry from 4th January to 14th April election code म्हणतो तो देखो सारखा ना. स्पीकर सर अनेक इशू आहा तेजे म्हळ्यार डस्टबिन्स पडे हाय ती पासून 9 महिन्यान केले आणि ती देखो बिल एक कोणा दिला some Desai has given it. Will not go into that. Now टेंडर पडे आहा तो डॉक्युमेंट 2016 रेडी जाल्लो आज पासून तो हें जायना कितें ताजे हें जायना तेका दिली आय एम गिविंग दिस हिस्ट्री एंड देन आय आस्क ओनली 3 पॉइंटेड क्वेश्चन्स तेका कांय बँक गॅरंटी नासतना दिली आतां पडे न्यू टेंडर आहा तेका तूं 15 crores profit मागता and 10 crores bank guarantee मागता. Why all these things? Please tell me. Second thing, आता 1 pointed, I तुका history दिला, आता तुका फकत हे दिता. My pointed question, 1. तुगेले GFR 184. I want you to tell me why you invoke that section, whether you can do it, whether you can invoke it or not, and when it is invoked for specific reasons because of you have invoked it. Second thing, or tender पर दिला तो तुये 2014 2014 2015 तुये त्याक renewal दिला कित्याक or tender document कित्याक काढना finally why you gave so many renewals, can you give so many renewals? And the third pointed question is 1 second, third pointed question is whether you are supervising this work. जेन्ना तूं काम दिता 180 तुगेले ते सेक्शनाचेर 184 सेक्शनाचेर you are supposed to monitor it. तुवें मॉनिटरिंगाक कोणाक आयला whether you put competent people or you put ordinary people and whether you can put it. 3 pointed questions I have asked you. स्पीकर सर आता तुवें खूब क्वेश्चन केल्या मरे 3 क्वेश्चन मागला हांवें फकत हिस्ट्री सांगितल्या खंयची हिस्ट्री तुगेले कितें पडे आहा ते तितून तुवें कितले ग्लॅरिंग पडे हें केले त्यो फकत ग्लॅरिंग पडे तुगे पॉइंटेड पडे वस्ताय रॉंग केले त्योच केले पॉइंट केला आनी हांवें 3 क्वेश्चन विचारले तेजेर. स्पीकर सर एक पॉइंट घातलो तेणी तेजे भितर एज पर CPWD मॅन्युअल इस्टिमेट कॉस्ट प्रमाणे बँक गॅरंटी दिवची पडटा एक जालें. दुसरें स्पीकर सर तेणें म्हटलां पडते GFR 184 च्या अंडर पडते ताका कित्याक वाडोवन दिता काय म्हणून रायट हय मरे त्या कायद्यान आसा स्पीकर सर बीच क्लिनींग हें व्हडल्यांतलें व्हडलें काम. आज ह्या एसेंब्ली भितर हांव जाणा लास्ट एका एसेंब्ली भितर कशें आवाज जातालो कसले आरड मारताले ते बाप रोहन खंवटे आनी बाप विजय सरदेसाय धुवन खाताले सारके ते भितर कितें आहलें म्हाका खबर ना स्पीकर सर. पण बीच क्लिनींगचें जें काम आसा तें कोणा खूब इशू जालो हांगा ते कोणा पयलीं दिले आनी खरेंच तें काम खूब त्रासदायक आहा. बीच क्लिनींग म्हणटा सोंपें काम न्ही. घाण बीण सगळी उबारपाची पडटा सकाळी फुडें कामाक लावपा पडटा आनी तें काम आमी दिलां तो काम करपी बरो मेळ्ळो आमकां दुस्ती म्हणटा तो. हांवूय तेजेर मातसो हॅपी जाल्लो कारण काम ताणें बरें केल्लें बीच क्लिनींगेचें. पण तेजेर आरोप भरपूर जाताले. पयलीं एसेंब्ली भितर आरोप जाताले मागीर आतां तो म्हणटा वाडून कित्याक दिलें. पण हे सायडीन आमी वाडून दिला पण हे सायडीन आमी नवो टेंडर काडपाचें प्रोसिजर चालूय केल्लें आहा आनी तें योग्य मनशाक आमी मेळटलें तेजे भितर कसलीच अंदाधुंदी जावची ना कसलेंच करप्शन जावचें ना
कसलेच बेकायदेशीर जावचे ना. हांवें हे सगळे अनुभव तुमचे पयलींचे घेतल्या आनी सारकें अप टू डेट आमी टेंडर हो काडलेलो आहा. तुजें कितें अजून जावं ना डिसायड. तुका जाय जाल्यार फूल डिटेल हांव दिता. मागीर तूं म्हणटा तें वाचला काय म्हणटा तूं? हांव डिटेल तुमकां सांगू, डिटेल सांगता, मागीर तूं म्हाका परतें सप्लिमेंटरी क्वेश्चन कर, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. हांव 2-5 मिनटां भितर तुका मेकळें करता. 4 मिनटं आहे. हय रोखडोच कर तुका. आतां तुका लायफ गार्डाक तुवें चलना तें चलना तूं. लायफ गार्ड ते मागीर करूया, तेजे व्हडलें आहा हें. तें सांग मरे कितें आहा. ठीक आहे सर, एकू पॉयंट. तेणें बँक गॅरंटी म्हणलां, तेणें बँक गॅरंटी एज पर रूल दिला. तुवें आतां दृश्टी दिली ते बँक गॅरंटी कितली गेली ती सांग आनी केन्ना गेली ती सांग मातशें. तें दी तुका फुडलीं विचार तें काडटलो म्हणटा. 2014 and 2014 आज 2019 दोन टेंडर डॉक्युमेंट केले ते सेम. दॅट इज कंटिन्युएशन प्रोसेस. 2016 रेडी जाल्लो, तो रेडी जाला आसता पासून तेणें एक्सटेंशन दिलें. वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन 2014 टेंडर अँड 2019 टेंडर? द कॉस्ट अँड द कंडिशन्स कितें डिफरन्स आहा तें म्हाका एक सांग न्ही. तेणें फकत शॉर्ट करपाक टायम शॉर्ट आहा, फकत कितले पयशे हांव टेंडर काडलो पयलो आनी आतां कितले काडला तेंचें म्हाका सांग न्ही. आनी तीन कंडिशन बँक गॅरंटी जाल्यार कोणा हेल्प करपाक केलें जाल्यार मातशें सांग न्ही तेका. हां ना ना तसं हेल्प करपाक कोणा कांय बी ना. बीच किल्लीचें काम आमी फाटले कॉन्ट्रॅक्टाक आनी अचानक बंद केलें एमर्जन्सी म्हणून PWD कडल्यान टॅक्निकल सँक्शन आनी फायनान्शियल डिपार्टमेंटचे एप्रुवल घेवन 106 दिसां खातीर आमी 16/12/16 गॅरंटी आयक 16/12/16 ते 31/3/17 2017 ह्या पिरियड भितर दिले. त्याचे नंतर इलेक्शन कोड लागलो, त्या खातीर हें काम 106 दिसांनी आमी एक्सटेंड केलें. 1/4/2017 ते 15/7/2017 मेरेन तेणें हें काम केलें. त्या मदीं आमी ड्राफ्ट टेंडर केलो, डॉक्युमेंट तयार केलो, सगळो अभ्यास करून फाटले अनुभव लक्षांत घेवन आमी नवो टेंडर डॉक्युमेंट तयार केलो. डिफरन्स दी, शॉर्ट कर, डिफरन्स दी 2 मिनटां. नाजाल्यार म्हाका डिस्कशन दी, नाजाल्यार म्हाका हाफ एन आवर डिस्कशन दी हेजेर. घे म्हाका कितें सर तो घे म्हणटा. स्पीकर अलाउड करता. स्पीकर सर, ही हॅज अलाउड अ डिस्कशन. विल यू गो अहेड? ही हॅज अलाउड इट. आमी has allowed it. आयक रे, बस मरे पयलो. हांव उबो आहा मरे, तूं उलयत राव तर. तुमकां ती संवय जाल्या. आमी इस्टिमेट करून 2-10-18 दिसा टेंडर पब्लीश केला. ह्या वेळार आयक हें सारकें आयक. 7 बिडर्स आनी एप्लाय केल्ले, पूण फक्त एक बीड आयली. फायनान्स डिपार्टमेंटचे 8/12/14 सर्क्युलर प्रमाणे मागील कॉस्ट. अरे आयक तो दित मरे, तो बरयतलो मरे कॉस्ट कितें आहा. पयलींचो आनी आतांचो. टेंडर एव्हल्युएशन कमिटीन सिंगल टेंडर ओपन करप ना अशें थारायलें आनी टेंडर ओपनिंग एक्सटेंड करून बिडर्स हेका चड टायम दिवपाचो डिसिशन घेतलो. त्या प्रमाणे टेक्निकल बीड ओपन करपाची टायम 19/11/2018 3 वरां जावन 30 मिनटां पर्यंत एक्सटेंशन केलो. 19/11/18 दिसा फक्त सिंगल बीड आयलें आनी 2 बिल्डर्सांनी आमकां डेट एक्सटेंशन करून रिक्वेस्ट लेटर दिलें. त्या प्रमाणे एव्हल्युएशन कमिटीन डेट 15 दिसांनी वाडोवन 4/12/18 मेरेन केली. त्यानंतर कामाचो पिरियड हो 3 वर्सांचो करून आमी 3-4-19 दिसा आमी परत टेंडर काडून बिड्स मागयली, जाका 5 कंपनी रिस्पॉन्ड जालो. ना ना रिस्पॉन्ड मेळ्ळा रे तेजी 5 कंपनीची. ह्यो 5 कंपनी टॅक्निकल बीड भितर क्वॉलिफायड जाल्यो आनी 20-19 दिसा फायनान्शियल बीड ओपन करतकीच मिस्टर कर्नाटका कॉमर्शियल अँड इंडस्ट्रियल प्रायवेट लिमिटेड हो L1 जालो लॉस्ट. ओके सर टाइम जालो. हां इस्टिमेट आतां हांगा वॉट इज द स्पीकर? एक मिनिट ते म्हाका नाका. स्पीकर सर पयलीं कितें आशिल्लो कॉस्ट तो पयलीं टेंडर 2016 आनी आतांचो ते टेंडरा म्हाका डिफरन्स दी आनी कांय नाका तें दी. स्पीकर सर पयलीं न्ही ते 2014 अँड 2016 आनी आतां 19. वॉट इज द टेंडर? बिकॉज द डिफरन्स इज सो बिग फ्रॉम 9 crores. ओरिजिनल ऑलरेडी तांकां लोकायुक्तान ऑलरेडी 9 crore केले. ते कित्याक केले काय हांवें ऑलरेडी विचारले हाव यू डीड इट. आतां ते 9चे सावन 40चे पावयले. इट इज गोईंग टू 38 नाव. कोट्यां खबरो त्यो, हजारांनी त्यो, कोट्यांच्यो. 38 crores. Members come. 9 crores it is going to 38. The question hour is over. हांव जाणा ते क्वेश्चन काबा जातो म्हणून ते डिस्कशन दिनी. अरे हे कोर्टान सुद्दां Minister, क्लीन चिट दिल्या. Minister. परतून कोर्टां वयता हें भिनाक तूं. स्पीकर सर, एकूच उदर करेक्शन.
एकूच ऑनरेबल मेंबर दिगंबर कामत यांच्यानी जो रेज केल्लो त्या विशयाचेर इज अंडर द रूल 49 टू द रूल अँड प्रोसिजर कंडक्ट ऑफ द बिझनेस ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आय मे बी परमिट टू he will reply for that question actually, which is a 4B question on 24th. It is a mistake done. Okay. 4B question on the next session, which is on 24th of April. Yeah, answer will be rectified.